Jeremias 5 razvôtt-kechea Chapter 46 Jeremias provadiak razvôtt sanglolim Sorvespora-chim utram Ejipta भाकीत Karkemish हांगासर हारोवता. इजिप्ता विशीं नेको फाराव इजिप्ताचो राजा हाचे फोujê आड ही फोuz युफ्रात नदीचे dhodder कार्केमिश गांवांत manddloli आसली. आनी जेहोयाकीम जोसियाचो पूत जुडाचो राजा हाचे razvôtt-kechea चवथ्या वर्सा नेबुकादने-zzaran बाबिलोनाच्या राजान हे फोujéक हारोयली. दाल आनी कवच तयार करात, लढाई करूंक फुडें सरात, घोड्यांक तयार करात, घोडेस्वरांनो घोड्यांचेर बसात, कोट्टी घालून तुमच्या जाग्यार उबे रावात, भाले पाजून घेयात, hodd'ddeak-ui कोट्टी घालात. कितें देखता हांव, आंकांतून थरथरून पाट ओलतात आनी पळून वेतात. तांचेर vir-zhuzariank हार पडली, पाटी आनीक पळे नासतना ते नीट पळून घेतात. सगळ्या वाटांनी थरथरो आनी कडकडो उलयता तो सर्वेस्पोर. वेगान धांवप्या लागीं पर्यान पळून वचूंक घडना, बलिश्टांक लेगून पळून वचूंक जायना. कित्याक उत्तरेक युफ्रात नदीचे dhodder ते आपटून पडले, धोत्तरेर शेवटले. नील नदी भाशेन चडून येता तो कोण? ताची उदकां उपट भरलेले नदी भाशेन घसघश्यान व्हांवतात. नील नदी वरी इजिप्त वयर सरलो, ताची उदकां उपट भरलेले नदी भाशेन घसघश्यान व्हांवतात. तो म्हणटालो, हांव चडोन वेतलों आनी आख्खी पृथ्वी बुडयतलों, नगरां आनी तातूंत रावतल्यांक झाडून उडयतलों. घोड्यांनो चलात, धांवात, रथांनो चलात फुडें, झुजाऱ्यांनो फुडें चलात. इथिओपियेच्या आनी लिबियेच्या मनशांनो ढाल हातान धरून येयात. लिडियेच्या मनशांनो धनुभाण घेवन येयात. कित्याक सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराधोनयाचो दीस हो, आपल्या दुस्मानाचो तो सूद घेवंक वेता तो दीस. ताची तरवार धादोशी जायसर सगळ्यांक गिरासतली, तकलेक चडसर तांचें रगत पियेतली. कित्याक धोनी सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर उत्तरेच्या देसांत युफ्रात नदीचे dhodder एक यज्ञाचें व्हडलें जेवण तयार करता. इजिप्ताच्या मनशांनो मोलोम सोदूंक गिलियादाक चडून वचात. हिस्पा भायर तुमी वखदां घेतात, पूण तांचो तुमकां गूण कांय पडना. तुमकां बरी करूंक कसलोच उपाय ना. तुमचे लोजेची खबर राष्ट्रांच्या कानार पडल्या, तुमचें रडणें आख्खे पृथ्वेर गाजता. झुजारी झुजाऱ्याचेर आपटोन पडला आनी दोगूय एकाच फारान धोत्तरेर शेवटल्यात. इजिप्ताचेर धाड. नेबुकादने-zzaran बाबिलोनाचो राजा इजिप्ताचेर आक्रमण करूंक गेलो तेन्ना हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियास पrovadiak पावलें. इजिप्तांत परगट करात, मिग्दोलांत जाहीर करात, नोफांत आनी तापानेसांत गाजयात. अशें म्हणटात, तुमच्या जाग्यार घट रावात, तयार जायात, कित्याक तरवार तुमचे भोंवती सगळ्यांक गिरासूंक लागल्या. कित्याक म्हूण तुमचो देव आपीस पळून गेलो? कित्याक म्हूण तुजो बलवंत धोनी थीर रावलो ना? हय, सर्वेस्परान ताका जमनीर शेवटिलो. ताणें जायत्या जाणांक खाला उडयल्यात. एकामेकाचेर पडटना ते म्हणटात, उठात, हे नास करपी तरवारी थावन कडसरूं या. आमच्या खाशा लोकांशी आनी जल्मा आयिल्ल्या त्या देसांत परतून वचूं या. फारूक इजिप्ताच्या राजाक तांणी हें आड नांव दिलां, शुभ सोन होगडावपी बोबाट्यो.
बोबाट्यो, म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो हांव राजा. म्हजें नांव सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर. जसो ताबोर हेरां दोंगरां परस उंच आनी जसो कार्मेल दर्या परस उंच, तसो कोण एकलो बोलवंत येवचो आसा. इजिप्तांत रावतल्यांनो, परदेसांत वचूंक तुजी खाटली पोटली तयार कर. नोफ जातोलें, ओसाड पडटलोलें, लोक नाचलोलें घरटान. इजिप्त एक भोव सुंदर पाडकुलें आसलें, पूण उत्तरेचो एक गांजील ताचेर येवन बसलो. ताचे भितर भाड्याक आयिल्ले सैनीक पर्यान चोरबेल्या गुलगुलीत वासरां सारके. पूण तांणी पाट वळून पार काडली. लढाई करिनासतना एका फाटल्यान एक. सगळेच पळून गेले, कित्याक तांचो सत्यानाश जावपाचो दीस पावलो. तांकां खास लावपाचो वेळ आयलो. दुस्मानाची फोज नेट्टान फुडें सरता, रानमारप्यां भाशेन कुराडी घेवन इजिप्ताचेर आक्रमण करूंक येता. तेन्ना सर करून धांवतल्या सर्पा भाशेन इजिप्तकारांची फौज पळून वेता. रिगूंक जायना तितलें दाट जाल्यारूय तांणी इजिप्ताचें रान कातरूंक उडयलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. ते तळावण चड तांची संख्या मेजूंक जायना. इजिप्ताचे पोरजेची आब्रू उबोन गेली. उत्तरेच्या एका लोकाचे आदीन तिका केली. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता. पळयात, गांवच्या आमोन देवाक, फारावक, इजिप्ताक, ताच्या देवांक, ताच्या राजांक, फारावक आनी ताचेर विस्वास दवरतल्यांक कान हांव खास लायतलों. ताचो प्राण काडूंक सोदतात ताचे स्वाधीन हांव तांकां कोत्तलों. मुणगे बाबिलोनाच्या राजा नेबुकादनेझाराचे आनी ताच्या सेनापतींचे स्वाधीन. पूण आदलेच परी इजिप्तांत लोक नव्यान रावूंक लागतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण जाकोबा, म्हज्या सेवका, भिवू नाका. इस्रायला, आंकांदू नाका. कित्याक पळय, हांव तुका पयशिल्ल्या देसांतलो सोडयतलों. तशेंच तुजे संस्थीक कैदी करून व्हेल्ली त्या देसांतली हांव तिका मुक्त कोत्तलों. जाकोब परत येतलो आनी शांतीन रावतलो. तो सुरक्षीत आसतलो. ताका आनी कोण त्रास दिवचो ना. जाकोबा, म्हज्या सेवका, भिवू नाका. उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसां. ज्या सगळ्या राष्ट्रांनी धांवडायल्लो तांचो हांव सारकोच विनाश कोत्तलो. पूण तुजो मात हांव विनाश कोत्चो ना. हांव तुका मर्यादीन शिकयतलों, खास्त आसतना तुका सारकोच सोडचो ना. देवाचें उतर हें.